पॉलिटिकल लिडर तेजे कडसून म्हाज्यासाठी कितें शिकलो जे राजकारण करता आसतना राजकारणान फुडें वता आसतना म्हणपाक शकता हांव एक म्हाजोच गुरू आज आमच्यानसून गेलो खरें म्हणजे गरज आसली ताची पण कितें आसता नशिबान जें कितें आसा तें घडटा पण आमी खऱ्या अर्थान सांगपाचें म्हणजे आज एक बऱ्या लिडराक गोंयकार सबंद गोंयकार आमी एक मुखलेलो आसा हांव ज्या लागीं मागता की तेज्या आत्म्याक शांती दिवची आनी त्याच बरोबर तेजी फॅमिली जी आसा तेजो एक पूत घरकान्न तांकां देवान ताकद दिवची ती दूख सोंसपाची. काल थोडे म्हाका प्रिंट मिडिया मेळिल्ले तांकां हांवें सांगलेलें की बाब फ्रांसीस डिसोजा हो असो लिडर जालो की अजात शत्रू ताका केन्ना शत्रू जाले ना आनी म्हाका दिसता तेज्या मुळे इतलो जो जनसमुदाय दिसता ते दाखयता की ह्या माणसाचें कर्तृत्व ह्या माणसाची सामाजीक बांदिलकी आणि ह्या माणसाचें प्रेम लोकां बद्दल जे आसा त्यामुळे इतलो जनसमुदाय दिसता. फ्रांसीस डिसोजा पयले वेळार जेन्ना उबो रावलो त्या वेळार दयानंद नार्वेकरान सतत ताका उबो केल्लो एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून आनी तेन्ना तो इलेक्शन लॉस जालो एक ट्रायल आनी नंतर मागीर विल्फ्रेड डिसोजान ताका टिकेट दिली आनी तो मागीर आमच्या राजकारणान पावलो म्हणजे एसेंब्लीन पावलो पण तेजे आदी कंटिन्युअसली तो आनी आमचो भाव दुसरो सुभाष नार्वेकर कावन्सील चलयतले सादारण 10 वर्सां हो प्रेजिडेंट तो दुसऱ्या वर्सा जावप अशें तेंचें सिच्युएशन आसलें आनी त्यामुळे ते घराब्याचे जे संबंद आसा ते म्हाज्या घरा कडसून स्टार्ट जाता सो केन्नाच ताका असो उर्मट पळोवना केन्ना उलट उत्तर दिवपी पळोवना आनी तेजे कडेन जाता ते परीन काम केलां त्यामुळे जेन्ना हांवें सांगलेलें काँग्रेसीक एका टायमार ताका जेन्ना गोवा राजीव काँग्रेसून तेन्ना निवडून येयलो तेजे उपरांत ताका तिकेट दिवया तर त्या वेळार म्हाज्या लोकांनी आयकलें ना आनी तेजे मुळे तो म्हाका दिसता तेन्ना BJPन गेलो आनी तो गेलो तो थंयसर शेवट पर्यंत उरलो तेजी आनी म्हाजी कारकिर्द एसेंब्लीन वांगडाच आसली जरी हांव आदी पासून येयलो हांव मंत्री आसलो तेन्ना फ्रांसीस डिसोजान एक शब्द केन्ना दयानंद नार्वेकर जे हालींचे पॉलिटिक्स चलता खालच्या तरेचे किंवा तेज्या डिपार्टमेंटा बद्दल एक शब्द वापरलो ना हार्श आनी तेन्ना जेन्ना तो मंत्री जालो तेन्ना दयानंद नार्वेकर तुमकां रिकॉर्ड आसा एक दीस फ्रांसीस डिसोजा बद्दल उलोवंक ना किंवा तेज्या डिपार्टमेंटा इतले पॉलिटिकली बॅलन्स आमी दोगूय जाण मनीस आसले इतले पॉलिटिक्सान जे कितें फ्रेंडशीप आसा ती फ्रेंडशीप आमी त्या वेळार निभयल्या जवळ जवळ 20 वर्सां हे आमचे दोन पार्टीन आसून सुद्दां जी फ्रेंडशीप आसली ती म्हाका दिसता आमच्या खुबश्या राजकारणी लोकांनी आतांचे जे आसा नांवां घेवन वगैरे लोकांचेर टिका करता ते वातावरण तेंच्यांनी सुदरोवंक जाय. फ्रांसीस डिसोजा ताका सगळे बाबूश म्हणून पॉप्युलरली वळखतात हो एक गोंयचो मोठो लिडर आनीक मॅन हू बिलीव्ड इन सिंपल लिवींग एंड हाय थिंकींग तो लोकांचे मदीं आशिल्लो लोकांचो पल्स ताका कळटालो आनी लोकांक जें कितें बरें जाय आनी नाका हें वळखूंक शकता असो नवे लेजिस्लेटरांक एक एडवायजूय बरी दितालो हें सगळें पळोवन अशें दिसता की ताणें एक लिगसी दवरल्या ताणें रिकॉर्ड मार्जिनान तो इलेक्शनाक जिखिल्लो 10,000 वोटांनी जिखप गोंयांत म्हणटा तें अशक्य हें ताणें करून दाखयलें सो हांगाच्या लोकांचें काळीज ताणें जिखिल्लें आज म्हाका अशें दिसता की हें ताजी ही लिगसी ताजी फुडें जिती दवरूंक जाय आनी तो चलो हें दवरतलो आनी ही वील टेक इट फॉरवर्ड दीस इज वॉट आय होप एंड आय प्रे. Mr. Francis D'Souza, we were colleagues. I think almost 15 years we were together. He was always a humble, as a humble person, and always willing to give advice. Not as a political thing, but always an advice towards for achieving your goals.
So I have full sympathy with far as family is concerned, and I wish, as Mr. Vijay Sardesai said, I hope that the legacy is taken forward by his son, and I'm sure that he will be having the full support of what the father has been getting all along from the people of Mapsa, which will be carried on by the son.